2 महिन्याआधी रेल्वे ब्रिजाच्या कामावेळार जाल्ल्या भूस्खलनाक लागून रावणफोंड ते पॉवर हाऊस हो रस्तो तात्पुरतो बंद केल्लो। मात आता फक्त उजळ वाहनांक बंदी घालून हेर येरादारी खातीर हो रस्तो एकाच वटेन उक्तो केल्लो आसा। देखून ह्या रस्त्याचेर येरादारीची बरीच कोयणी वाडिल्ली आसा। मजगतीं जे पुलाचेर काम केल्ले ते लेगीत अर्दवट स्थितीत आशिल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ आसा। देखून बेगोबेग संबंधीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। हे आता हो मडगांव रावणफोंड फ्लायओव्हर ब्रिज हो ब्रिज आता लँडस्लाइड जाऊन 2 महिने जाले आणि त्यांच्यानी ऑलरेडी PWDन जे बेतो घालून तो आता सुकून सामको खणखणीत जाला। हाफ रोड त्यांच्यानी आता ब्लॉक करून दवरला। तो कॉन्सेप्ट म्हाका कितें म्हणटा कांय कळना। एक्चुअली ते ड्राय जाले, खंयचे स्लॅब पुसून 21 दिसां भितर ड्राय जाता आणि बिल्डिंग परत स्ट्रक्चर कमी जाता। हे आता सगळे बसी आहा त्यो सामक्यो ते सायडी केपें रोडा वयल्यान जे कोकण रेल्वे स्टेशन आहे येतलो व्हडले राउंड मारून वयता आणि हांगा कोणाची एक दीस पुसू कोण इंजिनियरान येवन त्याचे सर्वे केलो ना बाबा रोड कितें जाला, सुकला कितें जाला आमची बॅरिगेड काडया आणि रोड चालू करया। आता इस्कॉला टायमार 1.5-2 वरांचे हे सायडी वचपाचें ना, फुल ट्रॅफिक जाम जाता आणि एकामेका गाडयो लागताय बी। तेन्ना मागीर झगडी जाता, मागीर फुल आनी ट्रॅफिक जाम। तेन्ना हायवे ऑथॉरिटीन हेचे एक्शन घेवचें सामके प्रायोरिटी बेजीचेर आनी हो रोड क्लियर करून दिवचो लोकांक। हें कितें रे नाका जाल्लें कांय ना, कोणी एका वालीच ना हे रोडाक आनी कोण सगळे लोक सुशेगाद न्हिदूना, कोणा हें दिसतीय पडना। म्हाका काळीज दुखता की अशे लोकांक त्रास जाता तेजे पळोवन। तेन्ना गव्हर्मेंटान जावं हे रोड ऑथॉरिटी इंजिनियर कोण न्हिदल्या पळय तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेवचें, कितें तरी सोल्युशन काडचें।